काणयेचें नांव साकरी. बरें येणारे आनी सादर करता डॉक्टर एडवर्ड नाझरेत. मुखलें दार उक्तें करतना कागसाचो फोंडूच फ्लॅटा भितर उक्तो जाला तशें जालें रेमीक. नाका तोंडाक वस्तूर आड बांदून सोंप्याचेर बशिल्लें जसिंता टीव्हीचेर सिरियल पळोवन आसलें. मोबायल कितें ऑफ केल्लें? सकाळीं धांवन कितलो फोन केल्यारय फोन लागलो ना. बोबाटलें तें रेमीक पळयलेंच. आनी तुज्या बँकाचे रिसेप्शनिस्ट तुका आपय म्हळ्यार इन्स्पेक्शन म्हूण एकच राग ओडताले. हांगा हांव ह्या गणीत मोराणांतल्यांच ओड. बसले तावन उठलें तें. आनी मेल्यारय तुज्या बँकाची तुका खबर दिवची नात. नाका तोंडाक आड बांदिल्ले वस्तूर नाकाच्या बुडा पर्यंत वयर लोटून केंवसालें जसिंता. सकाळीं धांवन पातळ उदकाडे करता तुजो बापूय. घडये घडये हागयता. नितळ करन पुरो जालें. कितें घाण सोसूंक जायना. वस्तूर पाटींग खडके पर्यंत ओडीत टीव्ही तशी घुंवन म्हणालें तें. मोबायलाची बॅटरी गेल्या. बँकांत आज इन्स्पेक्शन. तितलें मात्र सांगून आमसोरान रेमी इनासमाक न्हिदायिल्ल्या कुडाक गेलो. उदरसू न्हिदिल्ल्या इनासमाच्या पेंगट्यार मुखल्यान आड हांतुळलेलें परन्या लुंगेचें अर्द सोडल्यार हेर वस्त्राचो तीर सयत नातुरलो. मेळिल्लें वस्तूर सक्कड मुदो करन कुशीन दवरलें जसिंतान इनासमाच्या समस्याक साक्ष जाय म्हणलें बरी. पोंदा हांतुळलेल्या रेक्सिनाचेर इनासमान परत्यान पातळ मेळें केल्लें आनी ते रेक्सिनाचेर वळून ताच्या दोंपरातींतून आयिल्लें. सगळ्या कुडांत इतली घण भरून गेल्ली. रेमीच्या पोटांत आड वळोंक लागलें. तोंडा नाकाक हात आड धरन इनासमाच्या कुशीन उकट्टें बसून ताच्या कपलाचेर हात दवरलो रेमीन. इनासाम तापांत हुलपतालो. आना आपयलें रेमीन प्लास्टिकाच्या बेसिनांत दवरिल्लें परनें वस्तूर काडन इनासामाचें मेळें नितळ करीत. इनासामान कश्टान दोळे उगडले. दोळे माट्यांत भितर चेंपोन गेल्ले. सकाळीं धांवन पातळ उदकाडे केल्ल्यान इनासामाचें मुस्कर तशें उक्त्या कुडीचेर आसची कात वताक पडिल्ले परी सुकोन गेल्ली. कितलें उलोवंक प्रयत्न केले इनासामान. ओंट हल्ले. आवाज आयलो ना. इनासाम पुरतो अचकत जाल्लो. हरशें कूस परतितना दोखी पिरगोसो इनासाम कुल्या भोंवतीचें मेळें नितळ करच्याक रेमीन ताका कुशीक घोंडयल्यारय वोगोस आसलो. दुखीचो जोप जायनातले तितलो अस्वस्थ जाला म्हूण सुचतालें रेमीक. जसिंतान भोवशा इनासामाक पोटाकी सारकें दिवंक ना शेत. विचारल्यार साबून उलटीच जाप दीत जाल्ल्यान रेमी कितेंच उलयलो ना. हॉलाक येवन लँडलायनीचेर धाकटेराक फोन केलो. इनासामाचो धाकटेर शारांतल्या आस्पत्रेंत फिजिशियन. इनासामाक तवळ ताचे सरशी वेल्ल्यान रेमीक आतां बऱ्या वळखीचो. बँकांत दुसरे जण आसल्यारय रिझर्व्ह बँकाच्या इन्स्पेक्टराक बँकाच्या दस्तावेजाचें विवरण दिवंक रेमीक नमयारिल्लें जनरल मॅनेजरान. आनी त्याच दिसा रेमीचें मोबायल फोन पाड जाल्लें. इन्स्पेक्टर सांगता आशिल्ल्यान रिसेप्शनिस्टान जसिंताच्या विनवणेचो इन्कार केल्लें जायचे. रेमीक त्या वेळार कोणेय दसूंक नजो म्हणून जनरल मॅनेजरानच सुचयिल्लेंय आशेत. पूण तें खंयचेंय विवरण जसिंताक दिवचें बरी नातलें. रेमी एक ना एक न्हीप दिता म्हूण तें दूर जातालें म्हूण रेमी कळीत आसलें. धाकटेरा कडेन उलोवन जातना रेमी आनीक दितेस्पोर जाल्लो. आनाक आस्पत्रेंत दखल करूंक जाय म्हणटा धाकटेर. जसिंता बोबाट मारतालें म्हूण कळीत आसल्यारय रेमीन सांगलें. आनी कितें हांगा दवरून मरूंक सोडताय ताका? प्लीज रेमी, तूं हट सोड. आस्पत्रेंत धांवन ताका जीव घरा हाडिनाका. शीद सुदामाक व्हर. ताळो ल्हान करन परत तून म्हणलें जसिंता. म्हाका सोमाराक क्लास सुरू जाता आनी म्हज्यान रजा करूंक जायना. आनी घरा दवरताय तर रजा घालून तूं राव. सिस्टर म्हाका आनी रजा दिना. रजा दिजे तर रिप्लेसमेंट दवरिजे म्हूण कडक ताकीद दिल्या. रेमीन जाप दिली ना. म्हाका पुरो जालें. तुज्या आनाक घरा हाडताय तर इतलें उडास दवर. हांव हांगा रावचें ना. हांव साखरी करूंक आसा देखून न्हे तूं म्हजी हाड धरताय. जसिंता पोंत मारचे परी हांकरेलें. इनासामाक तवळ आस्पत्रेंत दखल करचें आशिल्ल्यान
आस्प्रत्येकच व्हरूंक म्हूण एक बॅग आयत्या दवरले रेमीन. साबू, दांत नितळ करूंक पेस्ट आनी ब्रश, पियोंक उदक, तुवाले आनी हेर थोडे वस्तू सांगाता घालून तयार जाताना ॲम्ब्युलन्स आयिल्लें. पाड जाल्ल्या मोबायलांतले सिम कार्ड पोरण्या मोबायलाचेर घालून एक गोबळो उदक पिवन सकाळीं न्हेसिल्ल्या वस्त्राचेरच रेमी भायर सरलो. तिसऱ्या माळयेच्या फ्लॅटांत हांवन स्ट्रेचरार न्हिदवन इनासामाक ॲम्ब्युलन्सा पर्यंत उखल हाडूंक सलीस जाल्लें ना. ॲम्ब्युलन्सार आयिल्ल्या आस्पत्रेच्या जाणांक ड्रायव्हरा सांगाता मुखार बसोवन सोडून इनासामाक न्हिदयल्ल्या फाटल्या सुवातेच्या बसकेचेर बशिल्ल्या रेमीक कुडीक भोगच्या पुरासणे प्रास मोतीक भोगच्या कळवळ्यांनी पुरतें अस्कत केल्लें. जसिंता रेमीच्या कुमक्याक आयिल्ल्याना मात्र न्ही आपल्या फ्लॅटाच्या शेजारच्यांच्या देखीक सयत ॲम्ब्युलन्सा पर्यंत गेलें ना. रेमीक पुरासण जाल्या म्हूण कळीत आसुनी रेमी कडेन बऱ्यान उलयलें ना. आयले वार रेमीच्या समस्यांक जसिंता स्पंदनच करिनातलें. इनासामाची साखरी करूंक दवरिल्ले हाऊस नर्स कुटुंबांत लक्षिलांच्या मरणाचें कारण दिवन गेल्ल्या पटापट मग्गीबाई फिरगजेंत फेस्ताचें नीब दिवन आपल्या घरा गेल्ली. जणांतल्यान थोड्या दिसांक सुदारसूंक हाऊस नर्सांच्या एजन्सीन विनंती केल्ली. त्या आतावन जसिंता घरा आशिल्ले तितलो वेळ रेमीक विरार करतले. इनासामाक म्हाताऱ्यांच्या आसऱ्याक दखल गरजे म्हणली जसिंताची वत्ताई मीत सुकोवन गेल्ली. आयले वार वत्ताई असहकार हटाक बदलली. रेमीक पुरतें अस्कत करन आपणाचे वत्तायेक बागोवचे परी करतलींच म्हणलो एक मात शेवट जसिंतान आपणयल्ले बरें दिसतालें. आपूण एकसरो जाला म्हणलें रेमीचें बगाप आतां बेजाराय जावन बदलली. इनासामाचे साखरे खातीर बँकाचें काम सोडून रावल्यार दिसपट्या ग्रासाक जसिंताचेर हुंदून रावंक मात्र न्ही फ्लॅटाच्या लोनाचें म्हयन्याचें कंत भरूंक साध्यच नातलें. आनी आतां रगार आसचें जसिंता आपल्या घरावेचें येवजण जारी करूंकी फाटीं पळोवचें ना. रेमी तेदेस्पोर जालो. बँकाक आयिल्ल्या इन्स्पेक्टरांक रातीं पार्टेची विलावरी आशिल्ली. दस्तुरे प्रकार बँकाचो ऑफिसर जावन आशिल्ल्या रेमीन पार्टेक वचूंक आशिल्लें. जनरल मॅनेजराक फोन करून इनासामाची गजल सांगली रेमीन. रेमी निबां दिता म्हणले परी उलयल्लो जनरल मॅनेजर चेअरमॅनाचें परमिशन विचार म्हणालो. चेअरमॅना कडेन उलोवचें बरी नातलें. जिखून आयिल्ल्या चेअरमॅनाच्या पंगडाक संपल्ल्या जिराल एली सावंत आदार दिवंक ना म्हूण रेमीचेर आतांच्या आडळत्या मंडळीक राग आशिल्लो. रेमीक कितलें जाता तितलें दोशी दिवन तो राग काडटाली बँकाची आडळत्या मंडळी. चड म्हळ्यार पार्टेक येवंक ना म्हूण मेमो दिताले. जापी सांगाता इनासामा आस्पत्रेंत दाखल केल्लें धाकले दवरचे उपरांत म्हूण आपणाकच समाधान केलें रेमीन. इनासामाची परिगत विशेश रिस्केची जाल्या म्हूण तपासणी केल्ल्या दाक्तेरान कळयिल्लें. कानांत कितें चड उणें जावन उतकडे सुरू जाल्लें. आनकेटेंतलें इन्फेक्शन रगताक मेळून कूड विकारून आयिल्ली. कुडींत निरंतर उदक गेल्ल्यान किडनीचें काम अव्यवस्थ जाल्लें. इनासामान वंची साध्यताय उणी म्हूण दाक्तेरान कळोवन इनासामाक तीव्र जतनेच्या वॉर्डाक म्हळ्यार इंटेन्सिव्ह केअर वॉर्डाक दाखल केलो. इंटेन्सिव्ह केअर वॉर्डाक लागून आशिल्ल्या विजिटर्साच्या कुडांत सोफाचेर बसून रेमीक रात पशार करूंक आशिल्ली. आस्पत्रेच्या नेमाखाल इंटेन्सिव्ह केअर वॉर्डाक दाखल जाल्ल्या पिडेस्तांक वा ताची जतन घेतल्यांक हेर कुडांची वेवस्था नातली. जसिंता कडेन काजर जाताना ताच्या प्रायाच्या हेर तरणाट्या परी रेमीक कांय स्वप्नां आशिल्लीं. जसिंता माद्रींच्या इस्कॉलांत तात्कालीक टिचर जावन शिकयतालें. सरकाराचें ग्रँट आयल्यार जसिंताचें काम कायम जावंचें आशिल्लें. रेमी स्थळीय सहकारी बँकांत काम करतालो. थंय काम परमनंट आसल्यारय सांबाळ चड नातलो आनी मेळची साध्यताय आसल्यारय खंय वर्ग करतात. घरा इनासामाक एकल्याक सोडून वचूंक जायना देखून राष्ट्रीयकृत बँकांनी कामाक रेमीन प्रयत्न केल्ले ना. हेर जायत्यांनी करचे बरी काजारा उपरांत जसिंता गोली मारा इनासामा सांगाता सोडून आपणें गल्फांत युरोपी बँकांनी काम सोदचें. इनासामा उपरांत शारांत बरें घर सोदून
थंय रावचें अशें कांय स्वप्नां रेमी स्वप्नेल्लो. सैरीक गट करतना ते गजाली जसिंता कडेन इत्यार्थ करूंक नातिल्ल्यो. तशें करची गरज ताका दिसली ना. ताच्या सुत्तरांत कांय तरणाटे काजर जावन बायलेक घरा सोडून गल्फांत गोळताले. वर्स 2 वर्सांक एक फावटी रजेर येवन वेताले. कुटुंबाची जबाबदारी बायल्यो घेताल्यो. काजर जावन गोलीमाराक आयिल्ल्या 2 म्हयन्यांनी सदां सकाळीं सांजेर शारांतल्या इस्कॉलाक पैण करतना आपणाक बोगच्या दोशींची पट्टी सुटोवंक सुरू केली जसिंतान. घरचें काम आनी उपरांत इस्कॉलाक पैण जसिंताक त्रासाचें जातालें. आपणें रेमी कडेन काजर जावन सूख केली म्हणले परी उलोवंक लागलें जसिंता. इनासाम पयलेंची तांक नातिल्ली. माडा माडयेच्या कामाक सादी तितलें रेमी आदार दितालो. काजारा पयलें रांदपाचें कामय तोच करतालो. काजारा उपरांत जसिंताक रांदपाच्या कामाची जबाबदारी दिल्ली जाल्ल्यान सकाळीं सांजेर चड वेळ इनासामाक कुमो करूंक ताका साध्य जाल्यारय जसिंताची कारांदाय विराराक करूंक लागली. काजर जाल्ल्या मेजून 6 म्हयन्यांनी जसिंता आपणाक गोलीमारांत रावंक साध्यच ना म्हूण हट करून कुळारा वचून रावलें. मान मर्याद म्हळ्यार जीव दिवच्या इनासामाक सून कुळारा रावला म्हणली गजल अवमर्यादेची जाली. गोलीमारांत मुस्कर उखलून सोलूंक जायना तसली गत आपणाची म्हूण स्वता करगोंक लागलो. इंटेन्सिव्ह वॉर्डाच्या कुशीच्या कुडांत सोफाचेर बसून आशिल्ल्या रेमीक इनासामाच्या आईच्या गतीक जसिंताच कारण म्हूण भोगतालें. जसिंता शिकप आशिल्लें, समजणी आशिल्लें. उदकाडे सुरू जाल्ल्याच इनासामाक चिकित्सा दिल्ली तर तो ह्या गतीक पावतो ना. इनासामाक प्रेशर सोडून आर मारूंक जसिंतच परोक्ष कारण म्हणून रेमी चिंतालो. गोलीमारांत नाडांतल्या घरा आपूण रावचींच ना म्हण पंचतकेच्या वेळार हट केल्ल्यान आनी हळ्ळ्यांत रावून सदां पैण करून आपल्या धुवेन कामाक वचूंक साध्यच ना म्हूण जसिंताच्या बापायनी वत्ताय केल्ल्यान काजर उरचे खातीर रेमीन शारांत फ्लॅट घेवन रावचेंच बरें म्हूण पंचतके केल्ल्या पाद्र्याबान पंचतके उपरांत कास्केन सुचन दिल्लें. बापायक गोलीमारांत एकसुरो सोडून आपूण शारांत रावचो ना म्हूण रेमीन समजयल्यारय गोलीमारांत आपणाच्या मर्यादेच्या नदरेन आनी रेमीच्या फुडाराच्या दिश्टेन पाद्र्याबाच्या सुचनाक मानचेंच बरें म्हूण विनासामानी वत्ताय करूंक सुरू केली. रेमीन जसिंता खातीर शारांत 2 कुडांचें फ्लॅट बँकाचें लोन घेवन रजिस्टर करयलें. इनासाम गोलीमारांत एकसुरो जालो. दिसाचें शेजारचीं येवन वचून आशिल्लीं. हर आयतारा आनी रजेच्या दिसांनी रेमी गोलीमारांत सकाळीं तावन सांजपर्यंत आसतालो. राती मात्र इनासाम एकलोच उरतालो. 2 वर्सां पयलें माडयेर सोडून पोपलां काडतना इनासामाक दाव्या कुशीन आर मारिल्ली. सकला पडतना उजव्या कुटाचें हाडी पिटो जाल्लें. चेअरमॅनाचे फोन येतना रेमीक पुरासणेन दोळे आड जाताले मात्र आपूण आस्पत्र्यांत आसा म्हूण सांगल्यारय चेअरमॅन बोबाटूंक लागलो. रेमीन जाय जाय म्हूण बँकांत जाल्ल्या थोड्या घुसपडेचो विवर रिझर्व्ह बँकाच्या इन्स्पेक्टराक दिला आनी पाटेक सुकोवन काडला म्हणून आमालाचेर आशिल्लो चेअरमॅन कुबाळून सोवंक लागलो. कामांतल्यान डिसमीस करता कितलो हांकारा सादो जेर येता म्हूण बेश्टवणी दिली ताणें. रेमीक उलोवंक अवकाशच नातलो. सक्कड कश्ट सांगात आयिल्ले म्हूण भोगलें ताका. आपणाचे संकश्ट वांटून घेवंक कोण आसात म्हूण तो सोदूंक लागलो. ताच्या प्रामाणीक आनी नियम सरी जावन काम करच्या गुणांनी तांकां बँकांत सयत एकलो बरो इश्ट नातलो. जीवदाळ साबून लिनाबाई मरतना रेमीक पयलो कुंगार मेळिल्लो मात्र आनाक तवळ परत काजर जावे तें. पूण दुसरी बायल पुताक बऱ्यान पळोवचें ना म्हणल्या इराद्यान सैरिक्यो आयल्यारय इनासाम काजर जालो ना. ल्हान तावन रेमीच्या वांट्याक आवय आनी बापूय दोनीय जावन पोशिल्ल्या इनासामाक पिडेंत आसतना मालगड्याच्या घरा दवरून आपूण सुशेग रावंक रेमी काबूलच नातलो. आर मारन सांगाता कुटाचें हाड मोडन अपांग जायनातलो तर इनासाम रेमीच्या फ्लॅटांत रावंकूच येतो ना. गोलीमारान ते आस्तबदीक शेजारच्या माबालाच्या ताब्यान सोडून इनासाम फ्लॅटाक हाडिल्लें. आस्प्रेतांतून आयिल्ल्या सुरवातेर इनासाम आदार दिल्यार उठोन बसतालो. इनासामाक फ्लॅटाक हाडिल्लें जसिंताक बराचें जालें. इनासामा सांगाता रावून साखरी करूंक जसिंता रेमी दोगांयकी सादी नातलें. इनासामा सांगाता दीस रात रावून
ताका काण पिवणें दिवन ताचें जतन घेवंक हाऊस नर्साक तलास केलें. ती 3 म्हयन्यांक बदलून बदलून हाऊस नर्सांक धाडची एजन्सी म्हयन्याक 15,000 रुसूम घेताली. हाऊस नर्स पिडेस्ताची मात्र साखरी करताली. इनासामाक विंगड हाऊस नर्साक विंगड रांदून वाडोवंक घरचें काम आनी उपरांत इस्कला वचूंक आपणाक जायना म्हूण हटर पडलें जेसिंता. निर्वोग नासता रांदपाच्या कामाक गाटा सरशिल्ल्या मागीमायेक आपोवन हाडलें. इनासामाक घरा हाडिल्ल्या उपरांत रेमी आनी जेसिंता मदलो संबंद कुस्कोनूच आयलो. काजाराच्या वर्सां भितर किरलेल्या पिंपऱ्याक कामाचें नीब दिवन रेमीन नाखुशी दाखयल्यार जेसिंतान धाकटेराची ससाय घेवन स्राव करयल्लें. शहराक आयिल्ल्या सुरवातेर थोडे म्हयने तांणी परत भुरग्याक प्रयत्न केल्ले, पूण गर्भ रावुल्लो ना. सदांच्या संबंदांत मायपाचो बांद नातिल्ल्यान मोगाच्या करण्याची ऊब निवरली आनी इनासाम फ्लॅटाक आयिल्ल्या उपरांत तांचे मदें हर संबंद पाड जाल्लो. कुटामृता करचें आपणाचें सोपान पिड्ड्यार जालें म्हूण भोगलें रेमीक. हाऊस नर्साक म्हयन्याक 15,000, मागीबायेक 9,000 दिवचे प्रास, मालगाड्याच्या घरात 2 लाख डेपॉझिट दवरून म्हयन्याक 10-12,000 दिवचें बरें भरचें सवयेचें म्हूण जेसिंतान राजार मुखार दवरलें. शहरा भायर माद्रींच्या ताब्यान सुदामा नांवाचो मालगाड्यांचो आसरो आसलो. इनासामाक थंय दवरल्यार जेसिंता एकलेंच वचून उलोवंक आयिल्लें. हेर खंयच्याकी तयार कसो रेमी बापायक मालगाड्याच्या घरात दवरूंक मात्र काबूलच नातलो. जेसिंता आनी रेमी मदें तोस्सू वद्दू वरंडाचो विशय जालो. तवळ तवळ झगडचें, हप्त्याची हप्ते रागार रावचें रेमीक आनी जेसिंताक सवयेचेर पडलें. जेवणाच्या वेळार बँकाक भेट दिल्ल्या जेसिंताच्या बापायन रेमीक समजोवचें प्रयत्न केलें. रेमी आनी जेसिंताचो संबंद बिगडून वचोंक इनासामाचो समोसूच कारण म्हूण रेमीक मानवशें केल्ल्या ताणें इनासामाक मालगाड्याच्या घरा दवरचें कितलें जोगतें म्हूण विवरयल्यार रेमी मात्र आयकलो ना. सुदामांत मालगाड्यांक कितेंच उणेंपण जायनाशें माद्री जतन घेतात, कितेंच समस्या जायनात म्हूण रेमीक कळीत आसलें. रेमीच्या मावान दुडवाची कुमक सयत बसयली. रेमीन पळव्या म्हूण निसराटी जाप दिली. स्पश्ट इन्कार म्हूण जेसिंता बापायक सुचतल्लें. आनाक तुर्तुवाडाक दाखल केलां. ताचें कंडिशन बरें ना, वांचो भरोसा ना म्हूण जेसिंताक SMS केलो रेमीन. इनासामू 2 फावटी न्युमोनिया जावन 1 फावटी मुताच्या कॅथेटरा वरवीं इन्फेक्शन जावन घडीसपरीकतेन दाखल जाल्लो तरी बरो जाल्लो. हे फावटी बरो जातलो म्हणलो भरवसो रेमीक आसलो. आदले फावटी आस्पत्रेक दाखल जाल्ल्या वेळार भेट दिवच्या निबान आयिल्ल्या फिरगेजाच्या विगारांनी रेमीचें मन वय करूंक पळयल्लें. मालगाड्यांची साखरी करचो भुरग्यांचो कायदो म्हण पवित्र पुस्तकांत आसचें जेसिंताक समजयल्यारच बरें म्हूण उलटी अभिप्राय दिली रेमीन. जेसिंतान कुमकेचो हात दिल्लो तर इनासामाची साखरी करचें व्हड समस्याच न्हय म्हूण रेमी वाद करूंक लागल्यान विगारान विशय बुद्दिल्लो. रातीची 10 जाताना रेमीक आपणे सगळो दीस जोगत्यान पोटाक सयत खावंक ना म्हूण उडास जाल्लोसो उठोन आस्पत्रेच्या कॅन्टिनाक गेलो. त्या वेळार कॅन्टिनांत पिडेस्तांक दिवचें दूद आनी ब्रेड सोडल्यार हेर कितेंय नातिल्लें. तेंच खावन फाटी येताना इंटेन्सिव्ह केअर वॉर्डाचो धाकटेर रेमीक सोदून आसलो. इनासामाक व्हेंटिलेटराचेर घालूंक रेमीची कबलाताय जाय आसली. इनासामाची उतरोन आयिल्ली प्राय आनी पिडेच्या परिकतेंत ताका व्हेंटिलेटराचेर घाल्यारी तो सुदरत म्हूण भरवसो दिवंक कश्ट म्हूण अभिप्राय दिल्लो धाकटेर व्हेंटिलेटराचेर घालिनासतना इनासामाक आपणा इतल्या मरूंक सोडचें बरें म्हणचे परी उलयलो. रेमी मात्र इनासामाक कितली जाता तितली बरी चिकित्सा दिवन ताका वांचयचे म्हूण हट करूंक लागलो. धाकटेरान आपणाक कळटा तितलें सांगून पळयलें आनी निमाणें रेमीच्या वत्तायेक व्हेंटिलेटराचेर घालूंकची प्रक्रिया सुरू केली. रेमी विजिटर्स बसच्या कुडांत सोपाक वणकोन बसलो. फांत्यार पटापट लँडलायनीचे फोन आवाज केल्ल्यान जेसिंता उठलें. इनासाम अंतरला म्हूण भोगिल्ल्या जेसिंतान मोबायलाचेर फोन केल्यार उठची ना म्हूण रेमी लँडलायनीचेर खबर दिवंक फोन करता म्हूण लेखलें. पूण फोन केल्लें इंटेन्सिव्ह वॉर्डाच्या धाकटेरान. विजिटर्स रुमांत बसले कडेस रेमिजियस पिंटोक एटॅक जाल्लें मॅडम. तो सोपातावन पडुल्लो. आमी तक्षण भितर हाडून व्हेंटिलेटराचेर घाला मॅडम. रेमिजियसाचें कंडिशन चड बरें ना. तुमी कोणाक तरी सांगाता घेवन
तुर्तान हांगा येया मॅडम म्हूण धाकटेरान सांगतना आपूण राहुल्ली सुवात भुंयकांपीत कांपता तशें जालें जेसिंताक.